एमएमसीन म्हादयचेर निर्णय घेतिल्लो ना. कर्नाटकाक दिल्लो डीपीआर रद्द करप, म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकांत वळोवप आनी बाधित वाठारांची राखण करपा खातीर टायगर रिझर्व अधिसुचीत करप ह्यो मागण्यो करपा विशींचो थाराव घेनासतना म्हापसा नगरपालिकेन तो फुडें धुकल्ला. थाराव संमत करिनासतना फुडें धुकलपाचें कारण स्पश्ट केलें ना अशें शशांक नार्वेकारान सांगलें. हांव सरप्रायज जालो पळोवन की मिटिंगेच्या टायमार चेअरपर्सन म्हाका विचारता की अशें डायरेक्शन दिलां काय म्हणून. एक तर ती पेपर वाचिना, तांकां इन्फॉर्मेशन खबर ना कितें चल्लां तें गोंयान, आनी हो जो इशू आसा तो आमकांच न्हू, आमच्या पास्ट जनरेशनाक न्हू आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाकूय एफेक्ट जावपाचो आसा. आनी ह्या बाबतीन अशें सादें रेजोल्युशन जितून विदावट खंयची पार्टी तकलेन दवरून फक्त आमच्या भुरग्यांचें भविश्य पळोवन आमी हें रेजोल्युशन आयज पास करूंक जाय आसलें, जितून डीपीआर कॅन्सल जावंक जाय, उदीक डायवर्ट जावंक नाका आनी जे एरियाज अफेक्टेड आसा ते टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय जावपाक जाय. ह्या 3 सिंपल गोश्टीचें रेजोल्युशन जे हांवें मागलेलें त्याच रुलींग कावन्सिलान रिजेक्ट केला आनी डिफर केला, कित्याक तांकां हेजेर इन्फॉर्मेशनूच ना की आमच्या गोंयच्या लोकांची गरज कित्याक. आमकां 2 वर्सां जालीं कावन्सिलर जावन. म्युन्सिपालिटी रन करपाची फक्त खुर्चेर बसोवन अमक्यान उत्तर दी तमक्यान उत्तर दी न्हू, सगळें स्टडी करपाक जाय स्वताहून. आनी तुका जर अजून 2 वर्सान स्टडी करूंक जमना जाल्यार ह्या खुर्चेचेर बसपाची तुजी योग्यता ना. मातशें कोण वर गिवन तुमी तांकां डिस्कशन करपाक जाय अशें रिजन दिलां तेंच्यांनी. एक्चुली हो इशू असो आहा की आमच्या भुरग्यांक आमी एज्युकेट करपाक जाय की कितें आमचे हेचे फुडें रेपकशन जातले ते. हे सोडून आमचे हांगा कावन्सिलरांकूच आपल्याकूच खबर ना कितें हे रेपकेशन जातले. आयज आमचे जे कावन्सील आसा म्हापशाचे हे भियाताय हे रेजोल्युशन पास करपाक, कित्याक तांकां पयलीं वयरसून इन्स्ट्रक्शन जाय की हे रेजोल्युशन पास करचें काय ना. एका टायमाक हीच बीजेपी बोबो मारताली की रिमोट कंट्रोलाचो गव्हर्मेंट नाका. आयज म्हापशान बसल्यार रिमोट कंट्रोलाचो गव्हर्मेंट, कित्याक विदावट टेकिंग इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम तेंचे सुपिरियर कोणाक. आनी अनफॉर्च्युनेटली आतां आमी हें पळोवंक येयलां की दर मिटिंगेक आमचो एमएलए हांगा प्रेजंट नासता. जर तांकां इन्स्ट्रक्शन घेवपाक जाय आसलें जाल्यार तेंच्यांनी आयज तेजे कडसून तरी घेवं येता आसलें. पण हो इशू जो सगळ्या आमच्या भुरग्यांक इम्पॉर्टंट आसा, आयज म्हापशा म्युन्सिपालिटीन लज करून घेतल्या हो इशू डिफर करून. कितें रेजोल्युशन घेतलें आयज आमचें डिस्कशन एंड डिसिजन रिगार्डींग ते बीयू स्टायल बीयू आसा पळय तेजेर आमकां एक रेजोल्युशन घेवपाचें आसलें की आमी ते मेंटेनन्साक तांकां दिवपाचें आसलें. तेजें डिसिजन अशें जालां की ते राम मनोहर लोहिया गार्डन आसा पळय तेजेर आमी तांकां लोगो लावन दिवपाचें ना अशें हेंची रिक्वेस्ट आसा. आनी ते बीयूचे ते लोगोची सायन आसा पळय, सायज आसा पळय ती आमचे टेक्निकल सेक्शन डिसायड करतली. तितून कॉन्ट्रोवर्शियल कांय नासलें न्हू, इट इज फॉर द स्टेट न्हू, बरें स्टेटीच्या बऱ्याक न्हू ते. आमी एजंडार येवपाक जाय आमच्या, म्हणून स्पेशल मिटींग हाडटले आनी तेजेर इट हॅज टू बी ऑन द एजेंडा जाल्यारूच घेवंक जाता ना अशें आमकां दिसता एजंडार.